मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार. इश्टान आयच्या माणकामध्ये कार्यावळीक तुमकां समेस्तांक माई मोगासो आनी उर्बेवरीत येवकार. ह्या कोरेजमांच्या काळांत जायते तियात्र भायर सरल्यात. तितून फादर मायकल आपलो तियात्र घेवन भायर सरला. म्हणटूच ताचे लागीं थोडी भासभास करून ताचे विचार आनीक ताच्या तियात्राचो वावर आमी तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न करतात. चलत तर फादर आयच्या कार्यावळींत माई मोगासो आनी उर्बेवरीत येवकार. तर कोरेजमांत हो तियात्र करपाची तुमची येवजण कशी तयार जाली? ओके, जायते पाद्री म्हाका म्हणूंक लागले फादर मायकल तुका बरोवपाचो गूण आसा आनी आतां कोरेजमाच्या नांवान जायते तियात्र येतात पूण तेतले कोरेजमा जे आसनात तर तूं कित्याक कोरेजमाचो तियात्र काडूना. आनी हांवें चिंतलें आतां जायते स्वता आसा आनी कास लागून हांवें निर्णय घेतलो ही धर्मीक दाखोवंक आनी हे पासत हांवें एड केल्या थंयसर हांवें बरयलां हो एक तियात्र न्ही पूण धर्मीक दाखोवन लँटर्न प्ले. आनी जाणी हो पळयला ताणें म्हळ्यार खरेंच फादर ही 100% धर्मीक दाखोवन कित्याक हातूंतल्यान जायतो संदेश आमी दिला. आनीक हाचे वरवीं म्हजो एकूच हेतू आहा तो म्हळ्यार ही धर्मीक दाखोवन पळोवची आनीक जो संदेश आमकां मेळटा तातूंतल्यान आमचें जिवीत नवसरचें. कित्याक हांवें 3 भागांनी हो वांटला. पयले सुवातेर आमी पाद्रीचें जिवीत दाखयता कशे भाशेन पाद्री वावुरता. दुसरे सुवातेर आमी जेजूचें जिवीत दाखयता कशे भाशेन जेजूचो वावर पाद्री करता. आनी तिसरे सुवातेर एक लौकीक भाव भयण कशी वावुरतात होच जेजूचो वावर फुडें व्हरूंक. सो तेनी वेगवेगळ्या विशयांचेर धरून ही आमची धर्मीक दाखोवन आमी फुडें व्हेल्या. तुजे कांय कलाकार आमचे बरोबर आसात. म्हाका दिसता तांचेशी आमी भासाभास करून तांचेय विचार लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न करतात. तर तुजें नांव? म्हजें नांव डॉयल डायस. पळय, तर पयले सुवातेर ही धर्मीक दाखोवन जी फादरान लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न केला ताचें नांव? हांव तुजो तूं कोणाचो हें ताचें नांव. तर ह्या तियात्रांतल्यान तुका कितें अनुभवता जी धर्मीक दाखोवन लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न केला तो तुज्या जिवितांत ती कितली लागू जाता? ते जण एकल्याचेर दल्लोलें आसा म्हणजे तुजें जिवीत तूं कशें देवाक भेटयतलो ताचेर. सो ही आमकां एक गायडलायन्स कशी ते आमकां आदार दिता. तर तुजें नांव? जेनी नरोना. ह्या तियात्रांत तूं कसली भुमिका करता? हांव एक हेरल्ड म्हणटा ताची गोरकान आसता आनी म्हजी कॉमेडी टायप आनी मातशें आनीक एक थोडी सीन आसा आनी एक कांतार म्हणटा. म्हणटच हो तियात्र आख्खोच धर्मीक जे पवित्र पुस्तक आमचें आसा ताचेर आटापलेलो आसा? हय, आख्खोच तियात्र धर्मीक पुस्तकाचेर आटापलेलो आसा. पवित्र पुस्तक जेजूच्या जिविताचेर आनी तशेंच पाद्रीच्या जिविताचेर आनी तेच परी कांताराय आमची धर्मीक हाजेर दवरलेलीं आसात. तुजें नांव? म्हजें नांव फेड्रीक फेराव. ह्या तियात्राच्यो कितल्यो सुमार तुमी रिहर्सली केल्यो? आमी सुमार 1.5 म्हयनो रिहर्सल केली. आनीक 1.5 म्हयनो रिहर्सल केल्या उपरांत जेन्ना तुमचो पयलोच शो पालकाचेर आयलो लोकांनी तुमकां कसो प्रतिसाद दिलो? लोकांनी आमकां जायतो उमेद दिली. जायते भाशेन माचयेर कला दाखोवपाक दिली आनी लोकांनी वाखाणलो आमचो तियात्र. जायतो जाणांनी बरो आसा सांगलो. फादर मायकल बरो स्ट्रीक आसतलो? फादर मायकल सदां स्ट्रीक आनी धर्माक लागून सारको स्ट्रीक. जें पळय ताणें कितें बरयलां तीच उतरां आमी म्हणपाक जाय. आमच्या दुसऱ्या तियात्रां पळय कितें म्हणटा ती नाकाय म्हणटा तो धर्माचेर उलोवपाचें. आमच्यांनी दुसरें वर्ड एक्स्ट्रा घालपाक जायना.
तूं जायत्या तियात्रांचो तुका अनुभव आसा म्हणटच ही जी धर्मीक दाखोवण आसा हाचेर लोकांचो प्रभाव कितें पडटा? लोकां म्हळ्यार ही धर्मीक हें आहा पळय आहा आमगेली दाखोवण ती आमगेली सारकी लोकांक एकदम वावडल्या. म्हणजे जें पळय फादरान कितें दाखयलां तें बरें दाखयलां आनी जेन्ना पयलो शो आमगेलो आसलो ना जाल ते दोना लोक सारको क्रावड आनी आमकां दिसलो कितें लोकांक कडेन बरो लागपाना म्हूण पूण लोकांक ती दाखोवण एकदम बरी लागली. पूण मातशें आमगेलो तियात्र एक्सटेंड जालो तेन्ना आमकां दिसलोलें लास्टा लोक उठोन वयतो म्हूण लास्टा देखून लोक उठोन वचोना. तेदो आमकां कळ्ळें जें पळय फादरान कितें दाखयलां तें एकदम बरें लागलो म्हूण लोकांक. लास्टा देखून लोक आलो ना लास्टा देखून लोक आहलो आनी हेर तियात्राक कितें जाता कितें दाखयलें म्हणटरीच तें जी तुका बरें लागना लोक उठोन वयता पयलोच. लास्ट देखून हांव तुजो तूं कोणाचो हें उतर लास्टा मेळ पळोवन लोक बसका आपल्यागे सामान रावलो. म्हणटच आमी ती बसका तशीच दवरूंक लोकांक एक क्लिप दाखोवया. तू जाप केश कोतो गो तुई कार्मेल नागोल मारली तुई मात खंय माल गो मागोल मालो जाल्यार तुका जाप कोता खंय आसा रे हेरोल्ड कितें जालें बसून घे कितें जालें काल हुंय तुवें मुजेर 8 शर्मा सांगिला एकटे इलेक्शनाक म्हाका निवडून हाडा काय म्हूण ती लोकांक सांगिलां. काल तू मिसाक आसलो ना हेरोल्ड हाफ नॉलेज इज डेंजरस दॅन इग्नोरन्स. हांवें फकत लोकांक इतलेंच सांगलां करप मनशाक न्हय पूण बऱ्या मनशाक निवडून हाडत जे आमचे गोंय लागतले पळय संसरा आनी बरो मनीस आहा ही सगळे करप तर तूंय करप कर. हेरोल्ड नेणाक शिकोवंक आनी वायटाचे निशेध मारूंक देवान म्हाका अभिषेक केला देखून हांव ताचो जाल्यार तूं चिंतून पळय तूं कोणाचो. बाई तुजें नांव? मिनाश्का फेर्नांडीस. ह्या तियात्रांत फादरान सीन दाखोवपाचो प्रयत्न केला. हय. तुका खंयची सीन आवडटा? जेजू हुर्सार माताय ती. कित्या पासत आवडटा? कित्याक तें आम केन्ना खरें अशें करून चोयल ना तें आमकां स्टेजीचेर चोवपा मेळटा बरें करून फादरान दाखयलां. हो जो सीन चलता तेन्ना तुवें लोकांचेर नदर मारपाचो प्रयत्न केला. लोकांची प्रतिक्रिया म्हणजे लोकांचे मुखामळ कशें आसा लोकांक ती कितली पासून आवडटा जावं जेजूक फुरसार मारता तेन्ना लोकां मदें पिन ड्रॉप सायलन्स अशें कितें तरी अनुभवला? हय लोक अगो आसता. तर ह्या तियात्रांतलें तुका कितें बरें लागलां? म्हाका ह्या तियात्रांत फादर मायकलान बरीशी ही दाखोवण जी हांव तुजो तूं कोणाचो इट्स एन युनीक लँटन प्ले. हांव सोजमोतां दुसरे जे तियात्र आसात आख्ख्या गोंयांत इज डिफरंट. दीस लँटन तियात्र इज डिफरंट फ्रॉम अदर्स. सो म्हाका दिसता फादर मायकलान जें बरें कितें आसा तें दाखयलां. ह्या आदीं तूं तियात्र न्हेसतालो? ना पयलेच फावट. ह्या पयलेच फावट मायकलान जेन्ना तुका उलो मारलो आनीक हातूंत तूं मिसळ जालो त्या उपरांत तुजी खुशालकाय? म्हजी खुशालकाय म्हणल्यार हीच जी दाखोवण आमी दाखयतात हांगा ती आमकां पयलीं लावंक जाय मागीर लोकांक. सो म्हाका दिसता जे दाखोवणेंत हांव एक्टींग करता तेन्ना खरेंच म्हाका अणभव भोगता की हांव खरेंच हे प्लेयांत आसा काय. आय एम लिटरली फिलींग द रियल सेन्स ऑफ क्रायस्ट ऑन द क्रॉस. सो म्हाका दिसता ह्या अनुभवांतल्यान हांवें पयलें म्हजें जिवीत बदलूंक जाय मागीर दुसऱ्यांक हांवें सांगूंक जाता की तांचें जिवीत बदलूंक. तुजें नांव? डेंझल नोरोना. मॅनेजर मॅनेजर मुलाका साकिस्ता मुटाले 1945 वर्सा आता मॅनेजर साकिस्ता म्हळ्यार चेवडो बुकले घेना सरी बी जाय नाही आणि बेगीन काजार जाल्या बरो तूं वयल्या असं पातोड जाय वयता सिमीट रेडी गॅलरिंग मारपाचें बुकले आता सांग. अरे बाबा भान कोटा लोकां सांगा नाका लोकां नडकील म्हाका बाबा हांव अंडरटेकर केद्दोय व्हड ग्रेस्त मनीस जावं ना जाल्यार गोरी पासून जावं ना जाल्यार गुंडा पासून जावं एक ओगोत येल मोटरी हांव तेका दोता म्हज्या पांया पोंदा
वाडयता आनी एक तेल मोटरी त्याची तुकली 2 शेवटून भायर उडयता हांव तरी नाहलो जाल्यार लोकां खबर सोड तूं पासून कुसोन मोता कळ्ळें अंडरटेकर एक्टिंग करता तेजें कळटा तुमकां कळटा कळ्ळें आमगे इगोरचे पेदो शिमतोरी होणगाड आनी लोकां सांगता अंडरटेकर तेश केन्ना पेद डायरेक्ट म्हणटा अंडरटेकर तुजें नांव म्हजें नांव आयवान क्रास्टो आयवन जायत्या तियात्रांनी माची मांडावळ करूंक तूं वावुरता जावं जायत्या तियात्रांनी तुजो हातभार आसता आनीक ह्याच अनुभवांतल्यान फादरानूय तुजेर थोड्यो बहुत जबाबदारी दिल्यात आसतल्यो तर जी माची मांडावळ जावं बाकीची जी वेवस्था आसा तातूंत तूं मिसळ आसा हा ते सगळे सीन म्हळ्यार हांव कोता कळटा काय न्हू सगळें सेटींग हांव कोता हाकें कळटा काय म्हाका ते सीन करपाक म्हाका बरी उमेद येता आनी लोकांकूय मातशें सीन जाता सीन बऱ्यो म्हाका वालो दिवपा जाय न्हू कळटा अशें करून फादराय म्हळ्यार जाय बरी आहाय सीन सारक्यो म्हाका तेका कसलें येना टेंशन ना कळ्ळें न्हू तर तुका कितलो बरो लागला म्हाका सांग बरो लोकांक म्हणून न्हू मागीर बरो लागलो म्हणून सांग म्हाका जाल्यार बरो लागला मुज काढसान कळ्ळें काय न्हू बेगा काय ना एक काम कर मरे तू त्या बेगा वच मरे आनी बॅग घेवन भोंव फादर बरें फादर हांव फादर कितें जालें म्हाक स्वर्गात वचपाचें आवय नाका 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 रा 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 हांव कोण जाण तूं हय कोण हांव हय तूं कोण MLA तूं आनी MLA हय बाबा चोड MLA जावपा भोंवनाका दिदो आसले MLAचे हय बरें लागना MLAचे आतां बरें राव रे तूं हुंच गांवच MLA हांव गांवच न्ही रे म्हजें नांव MLA मिंगेल लुईस आल्बुकेर शी बाबा यू डोंट नो एनीथिंग कितें कोत रे तू खबर ना ना म्हाका खबर ना तूं म्हाका सांग एक्सिडेंट जालो मुट्रीच हय मोडका नामा बरोवपाचो हय एसो मनीस हांव मोडका नामा बरयता बरें बरें शी बाबा यू डोंट नो एनीथिंग आब्बा आय डोंट नो एनीथिंग हय जा मरे कितें हे गाडयेचेर हय पयलो हय आनी हाटलो नंबर हय सेम शी बाबा यू डोंट नो एनीथिंग रान्ना जालो कितें रे आवट्या ते नंबर तशें कोण आसता मुखार हाटला ते एकू नंबर आसता आवट्या कोण मग सांग हांव व्हड न्ही हांव व्हड मनीस तूं मोडी एक आसता व्हड मनीस म्हणून सांगू कोण एक्सिडेंट जाला फादर एक्सिडेंट जाला एक्सिडेंट जाला हय एक्सिडेंट जाला केस रे शी जेवण मेळटलें तूं कितें भिकऱ्या जेवण आयला रे जेवण मेळटलें एक्सिडेंट जाला आवट्या कोण मेळना कोण मोरो मागोता मोटाट्या अरे मेल्या जेवण मेळटा शी बाबा यू डोंट नो एनीथिंग मोरना घरा खबर कोता आतां मेलो न्ही हय डॉक्टरेच मागीर जेवण म्हयन्या दिसाक पार्टी 2 वर्सांक बुफे ताशीच मरे सारकें आनी 3 वर्सांक व्हडली बुफे शी बाबा यू डोंट नो एनीथिंग तुजी तकल्यान जायत बोलो हा मुकोटा बाय वेलेन्सिया ह्या तियात्रांत तुज्या वाट्याक कसली भुमिका पडल्या हांव एक पड्ड्या कॉमेडी कोता आनी उरलो एका सिरियस रोल सो दोनी रोल हांव कोता कांतारा म्हणपाचो भाग तुका मेळोक ना कांतार आमगे दोळ्याल आहा सो ते म्हणपाना त्या दिसा हांव म्हणटलें कांतार म्हणटच तुवें तयारी केल्या आनी प्रॅक्टीस करून तूं तयार आसा हय हांव तयार आहा हातूंत कितें तरी तुका बरें अशें मेवलां ह्या तियात्रांतल्यान तुका फायद्याक पडटा अशें कितें तरी तुका मेवलां म्हाका जें कितें म्हाका खबर आसना बायबलान जें कितें आहा खबर आसना तें तियात्रांतल्यान म्हणजे ज्यो आमगे सिन्स आहाय तितूंतल्यान जायते आमकां कळोन येयला म्हणजे फादरान आपणागे सिन्स केलो आहाय सो तितूंतल्यान मुठाय न्हू कितें चोयल जाल्यार आमकां चड अंडरस्टँडींग मेळटा सो तेजे वयल्यान जें आमकां खबर आसना तें आमकां कळोन येयला आनी सगल्यो सिन्स आहाय त्यो सगळ्यो आमकां खबर आसतल्यो केश कोन्न आहाय कितें आहा कोण कितें म्हळें हें सगळें खबर आसतलें एजीचे तुका आमकां तुगे मामी डॅडी पसून जावलेली आनी तूं कितें काय म्हळ्या पाद्री जावपा वयता आयक जाल्यार सपना पासून चिंतून हांव जिजस बाब आमगे पाद्री जाता म्हणून तुजी देख घेवन जायत्या चेड्यांनी तरणाट्यांनी पाद्री जाच्या वयचें कितें म्हण रे तुवें अरे
सगळे हँडसम चेडे हाय ते पाद्री जावपाक गेले जाल्यार मुजी सोचोणाक मारू तो मरे तो पेत्रू आनी मेथी वालो तेवूय फादर जाले किती तेंप जालो माजरागे दड उंदराचे असतायच तेशकन आमगे दडीचे दोन्नू आले एक उंदीर आलो तरी हो कॉलिंगर केन्ना दिसपा लागीत तुका जाल माळा म्हाका लागो मग आनी असो चेडे मेळटाय बाजाराक आवय तुका कितू चेवडा म्हणजे मोताय पण तू जेरी तू किती सांगत हांव सांग मुझे कितू चेडवा फादर गांवच्या भुरग्यां खातीर इस्कॉलां कॉलेजी बांदल्यात तरणाट्यांक बरो रस्तो दाखयला तांकां जेजूचो मोग दिला आनी आमकांय तुवें बरी दिशा दाखयल्या दुसऱ्या धर्मांच्या मनशांमध्ये फादर तुम्ही बरे संबंध ही धर्मीक दाखोवन फादरान लोकां मुखार हाडल्या पयले सुवातेर पयली तुमच्या मुखार हाडली म्हणटच हातूंतल्यान तुमकां पवित्र पुस्तकाची वळख जाली अशी तुका दिसता? हय जाली जायत जाल्यार बिकॉज ते हितून धर्मीक दाखोवणीक आमकां जायत शिको मेळ्ळा तेजे बद्दल आनी आमी कितें नॉक आहलो तेंय बी आमकां जाण जावपा पावलें फ्रॉम दॅट धर्मीक दाखोवन एंड I would like to thank Father Michael for giving me this opportunity. म्हणटच फादर मायकलाक तुवें इनडायरेक्टली सांगलां की कॉरेजमाचो तियात्र सोडून बाकीच्याय काळांत असले तर धर्मीक दाखोवन तर आयली जाल्यार ह्या पवित्र पुस्तकाची शिकवण आमकां अदीक मेळूं येता? हय काय न्हू फोटो चोयतालो फोटो हय आनी कोणा गेलो तू गेलो मुगेलो आनी कितें आगो ना जाय जाणांगे फोटो येयलो गो कोण तोरणाटी मातरुटा येयलाय तांचे फोटो आहा हय मुगे तुगलो फोटो ना मुगे फोटो पेपराचे पा मागीर एवॉर्ड मेळपा हा एवॉर्ड लागला न्हू मागीर मुगे फोटो कितें आसा दिता तू मेल जाचयतालो ओ मेरदो मोरा मागता माके मरे मागता मोरपा बी आहा तू मिगे कामू तें लोका मोरो मागपाचें आनी मेल मोटर होंडा पुरपाचें ओय सांग रेडी आहा मोरपा रेडी आहा होंड काटा आतां राती आमी तू होंड काटा. तुजें नांव? जेम्स कार्डोजो. जेम्स हातूंत तुका कितें मेवलां वो तियात्रांत तूं कसली भुमिका करता? हांव एक कांतार म्हणूंक आसा आनी एक दोतोराच्या भुरग्याचे भाग करता. कांतार आमचे ऑडियन्स जायतो वेळ जाले कांतार आयकोंक रावतात म्हणटच तुज्या कांताराच्यो दोन वडी. पोटाक भूक लागल्या जेवण हांव सोदतां डस्टबिना वस्तून मेळटा तें खावन जिवीत मोजें सारता. मांदुवेंत आसा पाय सोरो पिता धाकटी भयण मोजी गोरान तुपाशी आसा. देवा रे देवा कितें तूं पळयताय सांग आमकां गरीब तुवें कित्याक रोज नाय पोटाक भूक लागल्या कितें हांव करूं तुजे पात्योन हांगा तुवें भोंवून जेवण एकठांय करता. कृपया ध्यान दीजिए राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म 2 पे पावचेगा पैसेंजर गेट रेडी विथ आप लागाय तुझे पॉट बोला रे मग तू अनाउंसमेंट करता किती रे हिंदी भाषेन हां हिंदी उलयला बरे कोता फागे होता रेडी चला Ladies and gentlemen, get ready for the next turn with your partner. No short dresses, please. तुझे चोड जाता सांगत तुका डिस्टर्ब करतो म्हाका डिस्टर्ब करता तू काज राहिला रे बर्थडे पार्टी चल कोंकणी भाषा करूया मरे कोंकणी भाषा शुद्ध कोंकणी हां शुद्ध कोंकणी समजोता सगळ्यांनी आपापली बसका घेतली म्हणून जाणी कोणी आपली बसका घेऊक ना ताणे घरा कसो कदे लाडच्यान घाल इन बसून रावचे ए आवट्या तू कितरे तियात्र करपा येला आका मासे क्रिएटिविटी करूया म्हणे क्रिएटिविटी कित कार्नवाला होलोड काय नाचना गोट रे कित करूया किते तुतर बाप तू हे घरा मेन म्हणे और बरबनी से तू लागोन हे घरा उजवाय आम्हाला सावध तू करते ओय मोगल चीज सर एक्सक्यूज मी टाकवला असेल रा ए सरी सरी पाशे
तू किती मनीस तू शेफ मरे घराचो हे दड फंक्शन आहा काय ना विस्की ब्रँडी ते चांपान म्हणजे तसं काय ना रे 2 वायना बॉटल अंडोले स्टोर रूम सकाळ नोट मुल्या सारखे हाली जाणार तू माच राबिले आयचो आमचो तरणाटो जायते फावटी असल्या धर्मीक दाखोवणींतल्यान जावं जायते फावटी युथांत वांटेकार जावंक फुडें सरना जाता तितलो पयस रावपाचो प्रयत्न करता पूण म्हाका दिसता फादराच्या उद्देशीं फादर मायकलाच्या उद्देशीं ह्या प्राचीन काळाच्या हे दाखोवणेंत तुमी मिसळ जाले तर खरेंच तुमी खुशाल आसात? होय आमी खूब खुशाल आसा फादरान आमकां हो चान्स दिला धर्मीक दाखोवन करपाक सिनींत आमकां भाग घेवंक हाचे वयल्यान आमकां खूब शिकोवंक मेळ्ळां. आयच्या तरणाट्यांक तुमी कितें सांगूंक सोदतात? असले तियात्रांत जे वांटो घेवंक आनी देवाचो मिशन जो आसा ते फुडें करूंक दुसऱ्यांक आदार दिवंक वचूंक. हाचे तुजे बरोबरचे आनीक जायते तरणाटे जे हो तियात्र पळोवंक त्या दिसाक आसलोले तांणी तुका कितें म्हटलां? आतां यूथ आसा तो अशी धर्मीक दाखोवन बी आसा ताका चड आवडना पूण आमी आसात म्हूण जायते जाण आमचे बरे एक्टरां आसात म्हूण जायते जाण येयले आनी तांकां हो खूब मानवलो आनी आमच्यो सिनरी खूब आसात त्यो पळोवन आनी एक्टींग आनी कांतारां पसून आनी कॉमेडी तांकां खूब आवडली आनी तांचो आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. हो तियात्र तयार केल्या उपरांत फादर पयलेच फावटी तुज्या लागीं उलयलो. हय. कित्या पासून? तियात्राक अशें जायते सिनीचो उपयोग जो करता तेन्ना बरी ड्रॉइंग्स प्रपोर्शन्स सारकी आसूंक जाय सो फादराक दिसलें की हो वावर म्हज्यान जातलो असो म्हूण देखून फादर म्हज्या लागीं म्हणटच फादराचें जें मन आसलें की आपूण तुका वापरून तुजें नांव? डेल्सन. डेल्सन तुका वापरून फादर हो तियात्र बरो रंगीत करतलो. रंगीत म्हणजे धर्मीक काळाच्या पिंजऱ्यांत रावन हो रंगीत करतलो. तर जें ताच्या मनांत आसलें तें तुवें पालकाचेर हाडपाचो प्रयत्न केला? हय केला. कितली पासून तुका खुशालकाय मेळ्ळ्या? खूब खुशालकाय मेळ्ळ्या. तू आनी किती आयल रे पिशा? आय फादर हॅपी बर्थडे तू खबर ना? शी बाबा यू डोंट नो एनीथिंग. फादर हॅपी बर्थडे. थँक्यू. फादर घे ही 10 लाखाची चेक तुझी मा. अरे हे मी थँक्यू. अरे पिसो मरे त्यांची तो पड मरे चॅक बेका आहे मरे त्याकडे. होय हांव पिसो पिसो देवाच्या मोगाचो पिसो गरिबाचे सेवेचो. आदी हांव पिसो आसलो ग्रेस्कायचे आशेचो पूण आतां हांव पिसो जाला सर्गीच्या राज्याचो. जेन्ना म्हाका फादर जेजसान सांगलें की सदर वचपाक आडकोळ म्हूण ग्रेस गाय तेन्ना हांव चिंतूंक पडलो आनी ताच्या उतरां वरवीं हांवें म्हजें जिवीत बदल्लें. म्हणटात न्हय इट इज बेटर लेट देन नेवर. आदी म्हज्या लागीं भरपूर ग्रेस गाय आसली पूण हांव खुशाल नासलो. आदी म्हज्या लागीं व्हडलें घर आसलें पूण रावोंक सुसेग नासलो. आयज हांव इतलो खुशाल आसा कित्याक हांवें म्हजी ग्रेस काय अपांगूळ भुरग्यांक आनीक सिमनारीन शिकयल्या सिमनारिस्तां पासत भेटयल्या. फादर तुज्या पंगडांतय हांव थोडो भोव उलयलो आनी तांचेशी उलयल्या उपरांत खरें पयले सुवातेर हांव दादोशी जालो कारण ती स्वताक ह्या तियात्रा उद्देशीं दादोशी जाल्यात. जी नवसरणी तांच्या भितर पयलीं आयल्या हें दिसून येता. तर तांचेर तुजो कितलो विस्वास आसलो? तातूंत बाब जेन्ना हांवें ही धर्मीक दाखोवन बरोवपाक चिंतलें तेन्ना हांवें जी म्हाका कलाकारां खंय विस्वास कशी दिसली तांकां हांवें म्हज्या तियात्रां दाखोवन घेतल्यात आनी हांव जाणा आसलो ती 100% बरे भाशेन एक्टींग करतली आनी जबाबदारी दिल्या ती सांबाळटली
आनी खरेंच ताणें बरे भाशेन एक्टींग केलें आनी आयज आमचे धर्मीक दाखोवन आमी आसोल ना आनी तोलेकांडो केल्या लोकांनी मानून घेतल्या. चडशीं म्हजी कलाकारां आसात ती नवी, सगळे म्हणून म्हजे कास्टर्स आसात 30 जाणां, 8 जाणां आमचे शायनींग स्टार्स. आनी हेकाच लागून हांवें म्हजे एडाचे पासून घालता आसतना तशें घातलां, शायनींग स्टार्स आनी रायझींग स्टार्स. शायनींग जी पजळटात ती आनी आमची सगळीं आतां नवी. थोडी म्हजी प्लेयांनी तांणी वांटो घेतला, पूण पयले फावटी ती माचयेर एके धर्मीक दाखोवणेंत वांटो घेतात. आनी खरेंच जो विस्वास म्हाका तांचेर आसलो तो तांणी सांबाळला. दुसऱ्या धर्मांच्या मनशांमध्ये फादर तुम्ही बरे संबंध दवरल्यात. चवथीच्या दिसांनी तुम्ही आमकां भेट दितात तें पळोवन तुमी खऱ्यांनीच संतोसतात. हे सगळे हांवें जेजूच्या मोगा पासत केलें. फादर, ह्या आदी तुवें जायते तियात्र लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न केला, तांचेर थोडी नदर? हय, हांवें प्रयत्न केला पूण एकूय माचयेर हाडूंक ना. फकत हांवें पुस्तक बरयलां 26 नाटकुल्यांचें आरसो म्हणून, जें म्हजें भोव फांकी जालें. आनी त्या उपरांत हांवें विसीडी काडली वाट जी लोकांनी मानवली, मानून घेतली बरी. आनीक आतां धर्मीक दाखोवन आनी खरें म्हळ्यार हांव दिनवाशी पयले सुवातेर म्हजो डिरेक्टर आग्नेलो डिसोजा जाणें म्हाका उर्बा दिली, फादर तूं भिनाका, आपूण हां सांगाता या फुडें. तशेंच म्हजो गांवचो भाव फादर जॉर्ज जातूस, जोय पयलेच फावटी हे दाखोवणेंत भुमिका करता, ताणें म्हाका उर्बा दिली करया. आनी खरेंच आमी जात ते भाशेन धर्मीक दाखोवन करपाक केल्या. आनीक आमचो ओपनिंग कोरसूच 20 मिनटांचो आसा, जो कोणेंच करूंक ना ते भाशेन हांवें केला आनी लोकांक कितलो मानवला. आनी हे पासत जरी तर आमचो ओपनिंग कोरस चुकत आमचो आखोच दाखोवणूच लोकांक चुकलेली भाशा जातली, कित्याक जायती आमी सिनरीज हातूंत घातल्यात आनी पवित्र पुस्तकांतले देखावे आमी दाखयल्यात. म्हणजे म्हळ्यार आतां 100% ही आमची धर्मीक दाखोवन इन त्याच फॉर्मेट. खरेंच फादर, तुज्या ह्या वावराक हांव व्हड यश आवडटा. किरीतपणी तुज्या आख्याच पंगडाक हांव व्हड यश आवडटा. आनीक असोच तुमचो वावर तुमी फुडें व्हरत रावात. प्रुडंट मिडियाच्या नांवान तुमकां एकट्याकूच हात दिता, पूण सगळ्यांक काळजाचे खोलायकतान चड आनीक चड देव बरें करूं. थँक्यू. आनी इतल्यानूच फादराच्या आख्याच पंगडा सांगता आयची ही माणकामाची कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळत रावात प्रुडंट मिडिया. आदियोस. तूं